मिनिस्टर येयल्लो आनी जे सगळे प्रॅक्टिकल लोकांनी सारके जेन्युइन प्रॉब्लेम मांडला म्हणजे खरंच ती गरज आहा की गोंय सरकार तेजे कडेन फॉलोअप करून कंप्लीट करता। आज गोवा में हमारी सागर परिक्रमा का स्वागत हमारी गोवा सरकार के फिशरीज मिनिस्टर और हमारे विधायक महोदय यहाँ के जो वास्को के विधायक हैं उन सब ने बहुत गर्मजोशी से किया। हमको जहाँ वास्को डी गामा आया था पहली बार भारत में, और इस फिशरमैनों के बीच में आने का मौका मिला, जेटी को देखने को मिला जहाँ 40 साल से ये कारोबार चल रहा है। यहाँ के स्थानीय फिशरमैनों की बहुत ही डिमांड चल रही है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, इसको रिपेयर किया जाए और एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया जाए। उन सारी चीज़ों को लेकर हम हमारे फिशरीज विभाग के साथ, हमारे स्थानीय सरकार के साथ और एमपीडी के चेयरमैन के साथ मिलकर इस सारे इश्यूज को सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ने आम्ही जायते फिशरमॅन असोसिएशनांनी मेमोरेंडम आणि डिमांड घातलेली आहा सेंट्रल मिनिस्टराक। आम्ही जे घोराक लागून जे 32 इयर्स जाले जी आमची फिशरमॅनाची घोरां अजून रेग्युलायज जावना तेजे हितून आम्ही सेंट्रल मिनिस्टराक सांगलेले आसा। त्या भायर आतां आमची इक्विपमेंट जे आसा जायते सायक्लोन येयलेले आसा तोकटे एवरी मंथ रफ वेदर जाल्लो आसा, तितून लोकांचे जायते बिजनस इक्विपमेंट्स पिड्यार जाता। सो आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटान डिमांड केला की एक इन्शुरन्स स्कीम काडचो हे इक्विपमेंट प्रोटेक्ट करपा खातीर आनी तशें करून डिस्ट्रक्टीव गियर्स पळय आसा ते बॅन करपा खातीर आमी सांगलां। जे ऑयल स्पिलेज जाता आनी ऑयलाक लागून सगळी मरीन इकॉलॉजी काबार जाता। एक सायड डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल रीफ बांदपाक पयशे दिता पण दुसरी पूण हे ऑयल स्पिलेज जालेले आर्टिफिशियल रीफ जातलें कशें? सो ताका लागून आमी सांगला मिनिस्टर एक स्ट्रॉंग पॉलिसी हाडचे आनी हे जे पळय ऑयल स्पिलेज जाता ते बंद करपाचो एक कायदो हाडचो म्हणून। त्या भायर जायते दुसरे डिमांड आमी सांगलेले आसा मिनिस्टराक। आमी तेजे फुडें एक मेमोरंडम दिलो, मेमोरंडमाचेर आमी सगळे पॉयंट्स मांडलेले आसा। मेन इश्यू जो फिशरमॅनाचो आसा तो मेन म्हणजे तो घरांचो, जो घरांचो हांगा तांकां बंद नोटीसी येता डेमोलिशनाक लागून तो इश्यू आसलेलो। दुसरो तांकां नेट बायंडींग शेड ना तो इश्यू तांच्या फुड्यान घातलो। दुसरो जो तांचो पॉयंट आसता लोडिंग अनलोडिंग पॉयंट आसता पळय तो तांकां ना। आनी मेन म्हणजे चवथो मेजर प्रॉब्लम आसा तो ब्रेक वॉटर हांगा जाय, कित्याक पावसांत हे जे डिंगी आसा तांकां हांगा पार्क करपाक मेळना, तांकां सगळ्यांक दुसरे कडेन व्हरचें शिफ्ट करचें पडटा, कासावले मजोड्डा बोकमाळो ते सायडीक। सो हे सगळे तिकडे एड्रेस केले आनी मेजर जो इश्यू आसलो तो लोकांच्या घरांचो। आयज फिशरमॅन जर पोट भरतले जाल्यार ते दर्या देगेकूच भरूंक शकता, तांकां तूं रिहेबिलिटेट करूंक शकना दुसरे कडेन व्हरून। सो आयज आमकां एश्युरन्स दिलेलो आसा युनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज आमचो पुरुषोत्तमजीन की बाबा आपूण इंटरफियर जातलो, आपूण एमपीडी कडेन उलयतलो आनी हे जे इश्यू आसा जी एनओसी तुमकां मेळोंक जाय बाकीचे हेच्या भितर सॉर्ट आउट करपाक लागून आपूण स्वता इंट्रस्ट घेतलो। हांवें पर्सनली तांकां सांगलें की हो इश्यू जो आसा तो सगळो आमी हँडल करूंक शकता, फक्त एमपीडीचो एनओसीक लागून आमकां इश्यू जाता। आनी तेणें सांगलां की आपूण एमपीडी कडेन इंटरेक्ट करून हो इश्यू सॉर्ट आउट करून दिवपाचें आनी एश्युरन्स दिल्लेलें आसा। म्हाका दिसता की हे 2-3 सगळीं कामां जावप खूब इम्पॉर्टंट आसा। आज फिशींग बिजनेसान जे ट्रेडिशनल जे भाव भयणां काम करतात ती आतां कमी जायत गेल्या आनी अशें सपोज वाडत गेले जाल्यार ती सगळीं सोडून वतल्या। त्या खातीर आज तांची भेट खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी ताणें एश्युरन्सीस दिल्या। ताणें एमपीडीक त्या चेअरमॅनाक आज आपयला त्या जेटी खातीर।